गोंयांत 7 ते 10 डिसेंबर मजगतीं एक्वा गोवा नांवान मेगा नुस्त्याचो उत्सव जावपाचो आसा। ह्या संदर्भात जागृताय करपाक शुक्रारा नुस्तेमारी मंत्र्यान गाडयेक बावटो दाखोवन जागृताय मोहिमेक सुरवात केली। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। वता हाडटा भायर वता अशें आनीक व्हडल्यो व्हॅनी आसात, पण सध्या तरी मोबायल व्हॅनी 5च आसा आमच्यो। जर जाय पडल्यो जाल्यार तेजेर विचार करून विरोध बी आसा। विरोध असो कांय ना, पळयता कशें जाता तशें करून वाडयता। आमचो मच्छीमारी खात्या मार्फत 7, 8, 9, 10 डिसेंबर हे 4 दिसांक एक्वा मेगा फिश फेस्टिवल साग ग्रावंडाचेर मिरामार जावपाचो आसा। आज आमी 2 गाडयो, एक नॉर्थाक आनी एक सावथाक फक्त एडवर्टायज करपा खातीर दोनूय जिल्ल्यांनी धाडटले आनी हेचो एक बरो एडवर्टायज जावचो, लोकांनी भोवसंख्येन ह्या उत्सवाचो आस्वाद घेवचो अशी आमची इच्छा आसा। त्या दृश्टीन आमी हो एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल जावपाचो आसा आनी एक बरो इव्हेंट जावचो गोंया भितर। आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाचें नांव, जेचो हांव मंत्री जावन आसा, ह्या डिपार्टमेंटाचें नांव खूब वयर येवचें अशी मना पासून इच्छा आसा। आनी त्या दृश्टीन एक प्रामाणीकपणान आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे कामगार वावुरतात, ऑफिसर वावुरतात, ल्हान ते व्हडले ऑफिसर म्हणा सगळे आपापल्या परीन रात दीस झडटा हो मेगा फिश फेस्टिवल यशस्वी करपा खातीर। हांव देवा कडेन मागता की हो मेगा फिश फेस्टिवल यशस्वी जावचो। हय, आमी ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिता आनी कोणा तुमी आमचे रेट आहा ती 5,000 आनी कितें तरी डिपार्टमेंटाची रेट आहा, चड ना ती, थोडी। नुस्त्याची स्टॉलां कितली आसतली? नुस्त्याचे वयर इन्फॉर्मेशन अरे एक्चुअली आमी 44 स्टॉलां सध्या तरी तजवीज केल्ली आसा। जशे लोक येता तशी अवेलेबिलिटी जातली तशी आमी दितले।